सगळ्या काळजात मोग तुझो हावे सदा करून फावो मोग देवा तुझ्या काळीज मुझे तुका दिता मोग देवा तुझ्या काळीज मुझे तुका दिता कितलो मोग मोसो केला म्हाका रसलो म्हाका पोसलो हर एक मोसो अपराध सोसलो येमको दांतलो येदोड राखलो मोग देवा तुझ्या लागता काळीज मुझे तुका दिता मोग देवा तुझ्या लागता काळीज मुझे तुका दिता समेस मोनीस देवा भुरगी तुझ्या सारक्या स्वरूपाची मुझे परीस सर्वांक देता राग मोसर हगे सोडता मोग देवा तुझ्या लागता काळीज मुझे तुका दिता मोग देवा तुझ्या लागता काळीज मुझे तुका दिता हालेलुया 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 वर्गान सम्या उगलाप सम्या महिमा सम्या वंदन सम्या स्तुति सम्या हालेलुया 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 യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ വന്ദന യേശുവേ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ
Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We glorify you, Jesus. We adore you, Jesus. Worship you, Jesus. We bow down before you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Deva, तुझा काळी मुझे तुका दीना मोगा देवा तुझा लाका काळी मुझे तुका दीना. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, कितले मोगा पात्र तुझे निवासस्थान. सर्वेस्पराची आंगणां पळोवंक म्हजो आत्मो अत्रेगान लासता. म्हजें काळीज आनी म्हजी कूड जिव्या देवाक उल्हासान गायतात. गिरबुजांक लेगून मेळटा बिडार आनी पाकोळ्यांक आपली पिलां दवरूंक गोंटेर. तुज्या वेदी लागीं दळबारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा, निरंतर तुजी स्तुती करून तुज्या घरांत रावतात तीं बागी, जांकां तुजो आदार मेळटा आनी जीं आपलें काळीज यात्रेचेर दवरतात तीं बागी. तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. कित्याक सर्वेस्पर देव आमचो सूर्य आनी डाल, कृपा आनी महिमा तो दिता. दळबारांच्या सर्वेस्परा, तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. आमच्या जेजू मुखार ह्या घडये आमी हजर आसा. कीर्तन 84 हांतले थोडे उल्लेख आमी आयकले. कीर्तनगार देवाच्या आंगणांत रावून ताच्या कृपेन जियोंक अत्रेग हांगासर दवरता. तोच अत्रेग तिन्स बोगणां घेवन ह्या घडये ह्या देव मंदिरांत सुम्या मुखार आमी एकठांय जाल्या. ताची स्तुती करूंक, ताचें आराधन करूंक, ताचे संगता उलोवंक, ताचे संगता वांटून घेवंक, एक दैवीक संदर्शन करूंक, ताच्या कृपेन आमचें जिवीत सोबूंक, तो दिता तें समाधान दादोसकाय आपणावंक ह्या घडये आमी सोम्या संगता आसा. तेस सोम्याचें हजरपण आमचे मदें आमी भक्त आसतना काळजा मनान ताची स्तुती करुया. त्या स्त्रियेक देवाचें हजरपण आमचे मदें घात ह्या घडये आसा करूंक आनी त्या स्त्रियेका देवाक आमच्या काळजा मनांत हांव स्तुती करूंक आमी मुखार सरया. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका देवा बापा, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, आराधन तुका जेजू क्रिस्ता,
आराधन्तु का Jesu Krista. आराधन्तु का Jesu Krista. आराधन्तु का Jesu Krista. महिमा तुका सस्ना सस्ना. महिमा तुका सस्ना सस्ना. महिमा तुका सस्ना सस्ना. महिमा तुका सस्ना सस्ना. आराधन्तु का पवित्रज्ञा. आराधन्तु का पवित्रज्ञा. आराधन्तु का पवित्रज्ञा. आराधन्तु का पवित्रज्ञा. महिमा तुका सस्ना सस्ना. महिमा तुका सस्ना सस्ना. महिमा तुका सस्ना सस्ना. महिमा तुका सस्ना सस्ना. आराधन्तु का त्रिएक देवा. आराधन्तु का त्रिएक देवा. आराधन्तु का त्रिएक देवा. आराधन्तु का त्रिएक देवा. महिमा तुका सस्ना सस्ना. महिमा तुका सस्ना सस्ना. महिमा तुका सस्ना सस्ना. महिमा तुका सस्ना सस्ना. हालेलुया 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 दान सुम्या लाभ सुम्या महिमा सुम्या हालेलुया 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 स्तुति सुम्या जय सुम्या हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Thank you Jesus, praise you Jesus, we glorify you Jesus, we adore you Jesus. Hallelujah 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 hallelujah.
स्वामी आम्ही तुका आराधन करता तुझी स्तुती आम्ही करता सोम्या घडी स्वामी आमचे सांगत आसाय तुझ्या येण्याक लागशिली तयाराय आम्ही करून आसा वाद्यंताचो काळ तुझे थंय आम्ही दिसलां आमचे भितर आम्ही दिसलां आमच्या बोवारी आम्ही दिसलां आनी आमरी फात एक लागशिली आत्मीक तयाराय करूंक आमकां आपण दिता आज ह्या आराधना वेळार तुमच आमकां सांगात दी प्रत्येक करून आमी नितळ काळजान आमचे जिवीत नितळ करच्या मुखांतर प्रत्येक करून तुका आमी स्वागत करूं आनी तुजे सांगता तुज्या हजारपणान आमचे जिवीत जिवंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर हें प्रार्थना तुका पेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवें समेस्त आमी पुश्या एक घडीभर आमच्या सोम्याचेर आमचे दिश्ट आमी दवरया जेजूच्या जल्माच्या परबेक लागशिली तयाराय आमी करून आसा क्रिस्ताच्या येण्याक एक लौकीक मात न्ही बगार आत्मीक तयाराय गरजेची आज हें आराधन आमी करता आसतना ह्या आराधनाचो पयलो वांटो जावन सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरया लुकाचो अध्याय 1 आमी स्नान जाता जुवान लोकांक दिल्लें आपोवणें आमी आयकता वांगटे तंगटो रस्तो नीट करा हरियेक फलकें भरतलें पर्वत समातातले आनी सोम्याच्या येण्याक आयती जावचो एक रस्तो मेळटलो हें आपोवणें त्या काळाच्या लोकांक स्नान जाता जुवांव दिल्ले परी आज आमकांय तें आपोवणें आसा आनी हो क्रिस्त येण्याचो काळ 3 जाग्यांनी आमची दिश्ट लावंक आमकां आपोवणें दिता पयलें वयर दुसरें आमचे भितर आनी तिसरें आमच्या बोवारी टू लूक अप टू लूक विदीन आनी टू लूक अरावंड देखून ह्या आराधनांत पयलें आमी सोम्याचेर दिश्ट लावचे प्रयत्न करया आमचे दिश्ट वयर सोम्याचेर दवरया आमचे दिश्ट सोम्याच्या मुखामळाचेर दवरया जोंसवाचेर अध्याय 3:16 आमकां सांगता देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या पुताक आमकां दिलो आमचो नाश जावच्याक न्ही बगार आमकां सासनीक जिवीत मेळच्याक दिश्ट वयर दवरलेलो व्यक्ती सासनीक जिविता कुशीन मेटा काडूंक शकता आनी ह्या घडये सोम्याक आमचे मदें आमी अनुभव करून आसा सोम्याचें आराधन आमी करून आसा आनी त्याच सोम्याची स्तुती करूंक आमकां ह्या घडये आयती करया टू लूक अप सर्गाक पळोवचें प्रयत्न जेजूचें हजारपण भोगचें प्रयत्न कित्याक किर्तन नोरा मोर आमकां सांगता सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता देवाची स्तुती केल्ल्यान सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता तुजी पिडा शिडा गुण करता तुज्या माथ्या वयर कुर्पेचो मुकुट तो घालता सोम्याक स्तुती केल्ल्याचो परिणाम जावन सोम्याचेर दिश्ट दवरलेल्याचो परिणाम जावन सासनीक जिवीत आमकां फावो जाता देखून ह्या घडये त्याच हजारपणान सोम्याच्या वेगेंत आमी आसा ह्या घडये हें स्तुती गीत आमी गायता आसतना आमची दिश्ट वयर दवरचें प्रयत्न सोम्या थंय दवरचें प्रयत्न आनी ह्या सोम्याच सांगता आमी ताची कृपा घेवचे प्रयत्न करूं मुखार सरया ಸ್ತುತಿಸುಯನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುಯನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸುಯನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸುಯನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಸು ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಸು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಸು ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಸು ಅನುದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಸು ಸ್ತುತಿಸು ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಅನುದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಸು ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಅನುದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
सोम्याचेर तिश्ट लावचे प्रयत्न आमी केले, ताची स्तुती करचे प्रयत्न आमी केले. मुखले मेटाक आमी या आनी तें जावन आसा टू लूक विदीन, तुजें जिवीत ताचेर तिश्ट लावचे प्रयत्न. क्रिस्तियानाचो काळ आमकां हर एकल्यांक सोम्याच्या येण्याची लागशिल्ली तयाराय करूंक आपोवन दिता. टू लूक विदीन, तुज्या जिविताचेर दिश्ट लावचे प्रयत्न. कित्याक सोम्याच्या येण्याक एक बरो गर्दनाचो गोटो म्हजें काळीज जावंक आसा. त्या जाग्यार सोम्यान जल्मोन येयतर तो जागो नितळ आसूंक जाय, पत्काराहीत आसूंक जाय. सोम्याचेर तिश्ट आमी लावन आसा आनी ताचे सांगता आमच्या जिविताची एक रडी नवसरणी करचे प्रयत्न आमी करया. मगळा जेजू ह्या घडये तुजे समोर आमी आसा. तुजेर आमची तिश्ट आमी लावन आसा आनी ऐन वेळार आमच्या जिविताची नवसरणी करून आमचे उणेपण वळखून आमच्या काळीज सोम्या नितळ कर म्हूण ह्या घडये आमी मागता. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नवोत्म म्हजे भितर घाल. किर्तन 50 व्हड धा आमकां सांगता. दाविदाच्या किर्तनाचे उल्लेख हो. तो उल्लेख सोम्या ह्या घडये आमी करता. मेळेपणांत कोणी वस्ती करिना. नितळायेचो महत्व आमी हर एकली समजता. टू लूक विदीन, म्हजें जिवीत एक घडीभर दिश्ट लावचें आनी ह्या जिविताचे दिश्ट लायता आसतना म्हजें मेळेपण, म्हजें अस्कताय वळखून तुजी काकूळट आनी बगसाणें मागचें गरजेचें. मगळा जेजू, तुजे समोर आमी आसा ह्या घडये. आमकां हर एकल्यांक तूं पळयोवन आसाय. आमच्या हर एकल्याचें जिवीत तुका कळीत आसा आनी विशेश करून ह्या घडये ह्या म्हज्या सगळ्या जिविताची उणेपण अस्कत काय सोम्या ह्या घडये हांव वळखता. ह्या घडये हांव मानून घेता. तुजो काकुळटीवंत मोग म्हज्या काळजांत वत. तुजो काकुळटीवंत मोग म्हज्या कुडींचेर वत. त्या मोगांत म्हाका जळय. म्हजें मळेपण काडून उडय. एक नितळ व्यक्ती म्हाका कर. एक नितळ काळीज म्हजें तें रस आनी ह्या मरिफात तुज्या येण्याक आयती जावचें तसलें एक नितळ जागो आसा करूंक ह्या घडये सोम्या तुजी कृपा म्हाका दी. नितळ म्हाका कर सोम्या, निर्मळ म्हाका दवर तूं. संतोषान तुजे चरशी हांव येता. महिमा तुजी गावच्या, महिमा तुजी गावच्या. नितळ म्हाका कर सोम्या, निर्मळ म्हाका दवर तूं. संतोषान तुजे चरशी हांव येता. महिमा तुजी गावच्या, महिमा तुजी गावच्या. पयस तुजे तोंड पयस भयाण करता. पयस तुजे तोंड पयस भयाण
देव करो संगी आसाय तो मोजो देव करो संगी आसाय तो मोतूज वाडाव कानी सताक ओडूंक मोतूज वाडाव कानी सताक ओडूंक नितळ म्हाका कर सोमिया निर्मळ म्हाका दवर तूं संतोषान तुजे सरशी हांव येता महिमा तुजी गावच्या महिमा तुजी गावच्या सम्याचेर दिश्ट आमी लायली सुया आमच्या जिविताची नवसरणी आमी केली सुया वाट्याचो आराधनाचो तिसरो वांटो टू लूक अराउंड तुजो बोवार पळय कित्याक हो बोवार हांवें पळोवंक जाय जेजू ह्या संवसाराक आमकां संदेश हाडून आयिल्लो मोगाचो भोगसण्याचो आनी दयाळायेचो मोग भोगसाणे दयाळाय ह्या शब्दाचो अर्थ आमी कितले समजता जावंक पुरो आमच्या जाणटेकायेक लागून पूण ह्या शब्दाचो गुंडायेचो अर्थ जेजून आमकां हर एकल्याक समजयला मोग म्हळ्यार कितें जेजूची उतरां आमी उगडासा कडेन आपल्या इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास व्हरतना जेजून केल्लो मोग कुर्सार आमी समजता भोगसाणें एकामेकाक भोगसूंचें तितलें सुलाबायेचें न्ही एकामेका थंय राजी संधान जावचें तितलें सुलाबायेचें न्ही पूण सोम्यान आमकां शिकयलां दयाळाय ल्हान व्हड दयाळायेच्यो करण्यो आमच्या व्यक्तित्वाक सोबाय दितात दे ॲड ब्युटी टू आवर पर्सनॅलिटीज ह्यो दयाळायेच्यो करण्यो म्हज्या शेजार हांवें करयेत वाटेर येताना हांवें करयेत दुपल्या धाकट्यान तें हांवें दाखोवयेत पूण हें सगळें करी सयतर देवाची कृपा म्हाका गरज आसा देवाचो आदार म्हाका गरज आसा म्हजे स्विणें म्हज्या तांकीन हांव कितेंच करूंक शकना म्हज्या तांकीन हांव मोग करूंक शकना म्हजेच तकी भोगसूंक हांव शकना म्हजेच तकी थंय दयाळाय जेजून दाखयलेली म्हज्यान दाखोवंक जावचें ना टू लूक अराउंड बोवार पळयतना ह्या बोवारी सोम्याचो संदेश पासारी जैतर ती कृपा तो आदार म्हाका सदांच गरज आसा सोम्याच्या हजरपणांत आमी आसां आनी ह्या घडये तो आदार ती कृपा सोम्यातावन आमी मागून घेवया मकळा जेजू तुजो आदार आमी हर एकले आशेता ह्या आराधनांत भाग घेवची आमी हर एकले आशेता तुजे बरी मोग करच्याक तुजे बरी बगसूंच्याक तुजे बरी दयाळाय जावच्याक तुजेर तिश्ट लाविल्लेली आमी हर एकली तोच करो मोग करूं तेंच बगसाणें आमी जियों आनी दयाळायेच्या कृत्या मुखांतर तुका आमी ह्या संवसारांत साक्ष दिवं ह्या घडये सोम्या तूं आमकां हर एकल्यांक आदार आनी कुमोग फावो कर म्हण सोम्या तुजो आदार आमी आशेता तुस मोजो आदार तुस मोजो उजवाड तुस मोजो संतो तुस मोजो देव
काळजा मोका मोडचोता मुझ्या जिविता आराधन करता सगळ्या या काळजान मोका मळसोता मुझ्या जिविता सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्वान सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा समेस्तांव बिरव्या लोका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नमान आयकताच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंयतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडटाच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतली म्हूण सत मानलेली तूं कितली बागी. देवाचें उतर हें आनी तुका क्रिस्ता सुमेस्त आमी बसया. सुम्याच्या हजारपणांत आमी आसांव आनी हागडी आयकल्ल्या आमच्या वाचलांतलो तोडो मोठो नियाळ आमच्या जिविताक एक संदेश घेवचे प्रयत्न आमी करया. आमी क्रिसमस फेस्त वा तो वेळ अखेर करता आसतना तेगा रायांचे फेस्त आमी आचरण करता आनी ह्या रायांक आमी ते बुदवंत मनीस म्हूण पवित्र पुस्तक लायता, ते बुदवंत राय म्हणून. पूण पवित्र पुस्तकांत दादले मात्र बुदवंत म्हणून वयगी वा स्त्रियोय बुदवंत आसात गी. आज एका स्त्रियेचेर आमची दिस्त लावचे प्रयत्न करया. सुवार्थेंतल्यान आमी आयकल्ल्या नांवां पैकी एक स्त्री आमकां परत आनी परत आयकूंक मेळटा आनी ती स्त्री एक बुदवंत स्त्री म्हणून आमी पवित्र पुस्तकां मरिफा समजूंक शकता. एक व्यक्ती बुदवंत म्हणून आमी केदाळा सांगता जेन्ना ताचो निर्धार सारको आसा. द डिसिशन मेकींग पावर म्हणटा आमी. तो निर्धार करचो एक विशेशता त्या व्यक्ती लागीं आसा तर खंयच्याय एका परिस्थितींत एक बरो निर्धार घेवंक तो शकता तर त्या व्यक्तीक आमी बुदवंत म्हणून लायता. आज आमी एका स्त्रियेक बुदवंत स्त्री म्हणून लायता आनी ती स्त्री जावन आसा मरी. सुवार्थेंत आमी आयकलें लुकास वांजेलाध्याय 1 वाक्य 39 to 45 हो ल्हानसो अध्याय आमी आयकलो. आनी ह्या गणितांत मरी आमकां एक बुदवंतकायेची 4 लक्षणां वा 4 लेसन्स म्हणटा आमी वा 4 विशय आमकां समजोवचे प्रयत्न करता. एक बुदवंत स्त्री म्हाका आनी तुका असली एक बुदवंतकाय दाखोवंक जाय वा असलो एक संदेश आमी जियोंक जाय म्हणल्यार चिंतप
मरी आमकां समजोवचे प्रयत्न करता. कसले हे 4 संदेश. पयलो संदेश, तिका आपोवना तरी ती गेली. तिका आपोवना तरी ती गेली. शी वेंट विदाउट बीइंग इनवायटेड. सुवार्तेंत आमी पळयलें तो गब्रियल दूत मरयेक बरी खबर हाडटा आनी निमाणें ताच्या पयलें घडलेलें आमी उगडा साकाडयेत. निंगे तें जाकारी आनी एलिझाबेथ तें जोडें आसलें आनी ह्या जोड्याक भुरगीं नातलीं आनी जाकारी तो एक जुदेव यासाक दुंप पेटोवचो वावर ताका त्या देवळांत आसलो पवित्र वावर तो. आनी त्या पवित्र जाग्यार ताका रावन दुंप पेटयता आसतना देवदूत ताका देवाचें योजन कळीत करता. तो पातयेवंक सकलो ना आनी ह्या खातीर सगळें कितें घडलें आमी उगडास काडलीत सगळें पवित्र पुस्तकाचें घडीत. आनी ताच्या उपरांत तो पाटींग गेलो, मोनो उरलो, पूण एलिझाबेथ थंयसर ती गर्भेस जाता. आनी ह्या गर्भेसपणाच्या दिसांनी आनी एक घडीत घडता तें जावन आसा मरयेक बरी खबर हाडली. आनी मरी तिका तो मेळिल्लो संदेश ती घेवन आसता आसतनाच तिका कळीत जाता एलिझाबेथीक म्हजी गरज आसा, उतार प्रायर ती आसा आनी असले एका संदिग्ध परिस्थितींत हांवें थंय वचोंक जाय. आनी देखून ती उठता आनी ती वेता. एलिझाबेथीन तिका आपोवना, ये म्हज्या गरजेक ये म्हणून आपोवना, पूण ती उठली आनी ती गेली. तिका आपोवना तरी ती गेली. वॉट इज द लेसन? आमी इंग्लिशांत सेन्सिटिविटी म्हणटा. नाजूकता म्हणटात कोंकणींत. नाजूकता. नाजूकता म्हळ्यार कितें? नाजूकता म्हळ्यार गरज कळीत आसून आमी वेचें. स्पॉन्टेनिटी म्हणटा आमी. मरी आज आमकां असली नाजूकता सेन्सिटिविटी भोगचें अनुभव करूंक वा भोगचें तसलें एक संदेश आमचे मुखार दवरता. देखून काना शाराच्या लग्नांत मरयेक कळ्ळें म्हजी थंय गरज आसा. ती गेली आनी तिका ती गरज कितें म्हूण समजली. ती जेजू लागीं आयली. सेन्सिटिविटी. देखून मोगाच्या इश्टानो, आज म्हाका आनी तुका मरी हो पयलो शेगूण रुता करूंक आपण दिता. बुद्वंतकायेची ह्या बुद्वंत स्त्री म्हाका आनी तुका आज सेन्सिटिविटी वा तें भोगनाविनता वा नाजूकता आमच्या जिवितांत दाखोवचें प्रयत्न करूंक आपण दिता. मनशा सायब वेगळें, मनशा सायब आनी एका कुशीन म्हाका आपय जाय, म्हाका फोन करी जाय, तोय सारून दी, ताकाय सारूंक जायना गी, ताका कितें तोंड बांदलां गी, हली सगळीं उतरां येतात. मरयेन तें दाखोवना, बुद्वंतकाय तांणी दाखयली आनी असो परिणाम जावन तें वर्तेपण तिका फावो जालें. देखून मोगाच्या इश्टानो, आज मरी आमकां हो पयलो शेगूण रुता करूंक आपण दिता आनी तें जावन आसा आपोवना तरी हांवें वेचें. दुसरें, उंचल्या हुद्द्यारी आसल्यारी सेवेची स्त्री ती जाली. उंचलो हुद्दो तिका मेळ्ळो जाल्यार सेवेची स्त्री ती जाली. शी सर्वड अदर्स इन हर ग्लोरिफिकेशन. मोगाच्या इश्टानो, सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 3 वळ 18, सिराक चॅप्टर 3 वर्स 18 एक उतर अपुरबायचें उतर अशें सांगता, जितलो तूं व्हड तितलो ल्हानविकायेन सर. जितलो तूं व्हड तितलो ल्हानविकायेन तूं सर. मरयेच्या जिवितांत जियेल्लो आनी एक शेगूण आमी पळोवया. उंचल्या हुद्दो तिका लभलो, देवाची आवय जावचें, स्त्रियात एक उत्तीम अल्तरीचो मान मेळचो तसलें जिवीत तिका फावो जालें. आपूण हंकारान बरी येते, हांव म्हजी सेवा करा म्हणून सांगयेतें, पूण ती धांवता, ती वेता, देवाची आवय जावचें बाग तिका फावो जालें. असल्या एका उंचल्या हुद्द्यार ती पावली तरी सेवा तिच्या जिवितांत प्रामुख्याची जाता. जेजूची उतरां आमी उगडासा काडयेत, हांव सेवा दिवंक आयलां, सेवा घेवंक न्हय. ह्या उतरां मरिफात जेजूचें जिवीत रुपीत करच्याक मरयेचो हो शेगूण आमकां एका रितीन प्रेरण. देखून मोगाच्या इश्टानो, आज हो दुसरो शेगूण ही बुद्वंत स्त्री आमकां समजयता आनी तें जावन आसा उंचलो हुद्दो आसल्यार हांवें सेवेचें जावंक जाय. पूण सबार पोटी मनशा जिवितांत उंच तेकायेक पावतना म्हजी सेवा जाय जाय, म्हज्या पांया लागीं ये जाय, हांवें वर्तेपण दाखय जाय. सबार पोटी आमच्या घरांनी आमी जेवल्ली बशी समेत दोंक आमकां एका रितीन लज म्हणलें बरें बगलेलें आसा.
देखून असल्या सन्निवेशांत मोगाच्या इश्टान ही पवित्र पुस्तकांतली बुद्धवंत स्त्री आमकां सेवेचो मनोभाव रुता करता. जितलो तूं व्हड तितल्या ल्हानविकायेनसर ही स्त्री आज आमकां हो दुसरो शिकूण समजयता. तिसरें, तिच्या कश्टांत ती सांगात दिता. तिच्या कश्टांत ती पेल्याक सांगात दिता. शी सर्व्स इन हर मोमेंटरी लिमिटेशन्स. तिका कश्ट आसले तिच्या जिवितांत हो एक संदेश तिका मेळिल्लो तितलो सुलाभयसो आनी ल्हान न्हय. तिच्या जिवितांत तिका ते कश्ट मुखार येवंक आसले ती समजली, पूण जाल्यारय ते कश्ट ती तेगेन दवरता. ते सगळे आकांत एंग्जायटी कितें आसा तें सगळें तेगेन दवरता आनी ह्या मरिफात एलिझाबेथीच्या कश्टांक आदार दिवंक ती मुखार सरता. आपणाचे कश्ट ती पळयना, पूण बगार पेल्याच्या कश्टांत सांगात दिवचें वर्तो शेगून आज मरी आमकां समजयता. तिका कळीत आसा एलिझाबेथ मलगडी तिका कश्ट आसात थंयसर कोणीय ना आनी असल्या परिस्थितींत हांवें वचत आनी तिच्या कश्टांक आदार दी जाय म्हणलें चिंताप मरयेचें. आनी हें मरयेन तिच्या जिवितांत पाडलें आनी देखून आज ती बुद्धवंत स्त्री पवित्र पुस्तकांतली म्हाका आनी तुका हो तिसरो शेगूण समजयता आनी तें जावन आसा म्हज्या कश्टां सांगता पेल्याकी हांवें सांगात दिवंक जाय. देखून मोगाच्या इश्टान सबार पोटी आमकां हो शेगूण जियोंक कश्टांचो. कित्याक आमकां आमचे लागीं मस्त निबां आसात, मस्त निबां, पुरसोत ना, बिजी, काम आसा, पुरो जाला, हुशार ना. हें सगळें एका कुशीन आमचें मनशा सायब, पूण आनी एका कुशीन मरी आमकां दुसऱ्यांच समजयता. देखून मोगाच्या इश्टान मत्तेवाचो वांजेल अध्याय 5 वळ 40 आनी 1 मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 41 जेजून सांगलेली उतरां आमी उगडासा काडयेत. तुका एक मैल सोलो केलें तर ताचे सांगता 2 मैल आसत. ताचो अर्थ कितें? तुज्या कश्टांत आनी एकल्याक सांगात दिवचे प्रयत्न कर. आज पवित्र पुस्तकांतली ही बुद्धवंत स्त्री म्हाका आनी तुका तिसरो शेगूण वृता करूंक आपयता. चवथें आनी तें शेगूण जावन आसा ती दोगांय संतोश पावलीं. ती दोगांय संतोश पावलीं. दे रिजॉयस्ड टुगेदर. दे रिजॉयस्ड टुगेदर. नॉट मोमेंटरी, त्या घडयेक मात्र न्ही. तो संतोष तिचा काय मरयेच्या जिविताच्या अखेर पर्यंत ती जियेली. ते संतोष तिच्या काळजांत उरलो. तो पोकळ संतोष न्हय, तोंडा वयलो हांसो मात, वोंटा वयलो हांसो मात आसलो संतोष न्हय. बगार तो नीज संतोष, आंतरीक संतोष. आनी देखून एलिझाबेथ म्हणटा तुका तुजें येणें जाल्लेंच म्हज्या कुशव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली. पळया तो आंतरीक संतोष त्या दोगांय स्त्रियांनी अनुभव केल्लो. तांच्या कुसव्यांत आसलेल्या भुरगे एका रितीन ते दादोसकाय तांच्या जिवितांत थंयसर ते एक्सप्रेशन दितात, ती दाखयतात तो संतोष, खरो संतोष. मोगाच्या इश्टान खंयचे चड सुलाभ? दुसऱ्या सांगता रडचें गी वा दुसऱ्या सांगता संतोष पावचें. दुसऱ्या सांगता रडचें सुलाभ. ती रडतना आमकां रडोंक येता, 2 दुखां आमी देंवयता. पूण पेलो हांसतना संतोष पावतना ताचे सांगता संतोष पावचें मनशाच्या जिवितांत कश्टांचें. कित्याक मनशाच्या जिवितांत मोसोर म्हणलो संगत सडीत वाट्यान आसतना पयले असो संतोष आमी देखूंक शकना, आमी सोसूंक शकना. देखून आज मरी आमकां हर एकल्यांक हो चवथो शेगूण समजयता आनी तें जावन आसा पेल्याच्या संतोशांती आमी संतोष पावचें. रिजॉयसिंग विथ दी अदर. संतोषाचे घडये आमी समजोवचे. देखून मोगाच्या इश्टानो आज मरयेक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून मरिफात हे 4 संदेश आमच्या जिवितांत आमी रुता करचे प्रयत्न करया. सोम्या सांगता आमी आसा आनी तोच सोमी आमकां सदांच आदार दिवचो. तोच सोमी ह्या संवसारांत जल्मून येवचो. हे 4 शेगूण आमच्या जिवितांत रुता करच्याक आनी ह्या मरिफात आमी बुद्धवंत व्यक्ती म्हणलें आमी परगट रितीन करच्याक वा जियोवच्याक
तोच ह्या घडये आमकां आदार आनी कृपा फाव करून दी म्हणून ह्या आराधना वेळी सोम्याचो आदार मागून घेवया. आमेन. सुमेस्त आमी दिंबी घालया. कीर्तन 61 वाक्य 1 आणि 2. देवा म्हजो उलो आयक, म्हज्या विनवणेक कान दी. पृथ्वेच्या शिमांतावन हांव तुका उलो मारतां. देवा म्हजो उलो आयक, म्हज्या विनवणेक कान दी. पृथ्वेच्या शिमेतावन हांव तुका उलो मारतां. सोम्याचें हजरपण आमचे मदें आमी बघून आसो. ह्या घडये आमची विनवण्यो, आमची तेसावां सोम्या मुखार ह्या घडये दवरच्याक आमकां आमी आयतीं करया. विविध तेसावां आमच्या काळजा मनांत आसात. ही सर्व तेसावां एक घडी भर आमी उगडासा काडया. आनी ह्या आराधना वेळार प्रत्येक करून थोड्या विशेष तेसावां खातीर मागोवंक आमचे लागीं आदार मागलेलो आसा. लॅन्सी मोरस बऱ्या भलायके खातीर देवाक अर्गां दिता. प्रितम मोरस म्हणलो भाव देवान ताका अनवरातां राखलेल्याक देवाक अर्गां दिता. एक भाव गोवांत आसच्या ताच्या शापाचें ऑडिट बऱ्यान जावंक आनी तें शाप परमनंटली तांपूंक ते मागतात. जेडन म्हणल्या एका भुरग्याची वोंक रावोंक आयकना, ती बेगीनच रावोंक तांची वडिलां मागोन आसात. मॅक्सी म्हणलो भाव ताचें हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक मागता. एक भयण आपणाक मेळोंक आसलेले पेन्शनाचे पयशे येवच्या खातीर मागोन आसा. एक भाव आपणाक बरें काम मेळच्या खातीर मागोन आसा. स्पोर्ट्स क्लब बाजाल आनी CLCन आसा करचें खेळ मेळ कार्यक्रम बऱ्यान जावच्या खातीर मागोन आसा. एक भाव ताणें बरयल्ल्या परिक्षेंत बरें फलितांश मेळच्या खातीर मागोन आसा. एक भाव आपल्या प्रत्येक इराद्या खातीर तो मागोन आसा. मंगळा जेजू, आमी तुजे मुखार आसां ह्या घडये. ह्या सर्व ते समा सांगता आमच्योय वैयक्तीक गरजो तुजे मुखार आमी हाडटा. आमच्या कुटुंबाचो, कुटुंबाच्या सांद्यांचो आमी उगडास करता. हर एकल्याक बऱ्या भलायकेचें देणें तूं फावो कर. तुज्या कृपेन तांकां बर. प्रत्येक करून तांकां गरज आसो हर एक आदार तांकां तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या भुरग्यां बाळांचो आमी उगडास करता. आमचीं भुरगीं बाळां तुवें आमकां दिल्लो संतोश सोम्या तांचे सांगातांत राव. तांच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सांगात दी. तांचो वावर, तांचे शिकाप, तांचो फुडार सोम्या तुज्या आशिर्वादान आनी बेसावांनी सोबय म्हूण आमी मागता. आमी प्रत्येक करून मंगळा जेजू सर्व युवाती खातीर आनी भुरग्यां खातीर तांकां तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता आसतना मंगळा जेजू तांचे सांगातांत राव. आदार दी. प्रत्येक करून तांणी पयन करतना, रस्त्यार चलोन वेताना, खेळटाना तांचे सांगातांत राव. तांच्या बऱ्या भलायकेंत तांकां सांबाळ. तांच्या शिकपांत तांकां तूं आदार फावो कर म्हूण आमी मागता. पिडेस्त भाव भयणींक सोम्या तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता. ह्या आराधना वेळार प्रत्येक करून सोम्या तुजो आदार आमी आशेता. विविध रितीच्या पिडेन कश्टून आसच्या आमच्या भाव भयणी खातीर. प्रत्येक करून कॅन्सर ह्या मारेकार पिडे मरिफात जायतो लोक निराशी जाला, कंगल जाला.
तांचे जिवीत कश्टांचें जालां. आर्थीक रितीन आनी इतर रितीन तीं कश्टांत पडल्या. न्ही केवल ही पिडा बगार विविध पिडे मरी फात कोस्टुनाच्या हर एका लोकाची तो बिरमोत पाव म्हूण आमी मागता सुमया. तुवें गूण केलें, तुवें बरी भलायकी दिली. जायत्या लोकांच्या जिवितांत तूं दैवीक वैज जालोय. मोकळा जेसू ह्या घडये तेंच दैवीक सकत आमी मागोन आसा त्या पिडेस्तांचेर तूं वच. तांकांय बऱ्या भलायकेचें देणें बेगीनच फावो कर म्हूण आमी मागता. मागता आमी आमचे खातीर ह्या आराधनांत जायते जण आमी भाग घेवन आसा. हो थोडो वेळ सोम्या तुज्या पांयांतळी बसचें प्रयत्न आमी करून आसा. तुजे संगत वांटून घेवचें प्रयत्न आमी करून आसा. आमचे कश्ट आमचे दूख तुजे मुखार दवरचे प्रयत्न आमी करून आसा. मोगळा जेजू आमकां सांगात दी. आमचे सांगातात राव. आमची दुखां पोस. आमच्या काळजांत आसचें ते खंत बेजाराय पयस जावन दी. आमच्या खांदार आसचें बरादीक वजें हळू जावन दी. आमचें टेन्शन पयस वचून दी. आमी हर एकली मागोन आसा तें समाधान दादोसकाय आमकां तूं दी म्हूण आमी सोम्या मागता. जायत्या जाणांनी तांच्या विविध तेसावां खातीर आमचे लागीं मागोवंक सांगलां. ती सर्व तेसावां इरादे सोम्या तुज्या पांयांतळी आमी दवरता. प्रत्येक करून आमच्या लागीं विशेष करून मागोवंक सांगलेल्या सर्व तेसावांचो उगडास करता आसतना ही तेसावां सोम्या तूं स्विकार कर आनी तांचो गरजो तूं पंताक पावय म्हूण आमी मागता. ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबाच्या वाड्यांत फिरगजेंत जायतीं बरीं फालीं कार्यां संभ्रमाची कार्यां चलोवन आसात. सर्व कार्यां सोम्या तूं सफळ कर. आशिर्वादांनी भर. सगळें कार्यां संतोशाच्या घडी जावन बदलूंक तूं आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर सोम्या आमी मागता. ह्या आराधना वेळार प्रत्येक आमच्यो गरजो आमी हाडून आयल्या. जावंक पुरो आमच्या कुडीच्यो, जावंक पुरो आमच्या मतीच्यो, जावंक पुरो आर्थीक रितीच्यो, जावंक पुरो इतर खंयच्योय गरजेच्यो आसात. त्यो सगळ्यो सोम्या बावडतान आनी पातयेन आमी तुजे मुखार समर्पण करता. स्विकार कर, आशिर्वादीत कर आनी आमच्या गरजांक तूं बेगीनच स्पंदन कर म्हूण आमी मागता. बापा दयाळा, तूं जावन आसा इम्मॅन्युएल, देव आमचे सांगता. आमच्या खातीर ह्या संवसाराक तूं आयलोय. मनशां सांगता तूं रावलोय. तांकां तूं समजवलोय. तांची दुखां तुवें बसलीं. तांकां सांगात दिलोय. तांकां वाडलें, तांकां शिकयलें आनी आमरिफात करो इम्मॅन्युएल म्हणलें सत तुवें तांकां समजयलें. आमच्या जिवितांत सोम्या तेंच सांगातपण सदांच दी. आमचे सांगता राव. आमचे सांगता सदांच तुजें हजारपण आमकां दी. आमचीं दुखां पुसून काड. आमचें वजें हळू कर. समाधान दादोसकाय आमा सोमेस्तांक सदांच तूं फावो कर म्हूण मागता. हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूची नवी. सोम्याची बेसांवां घेवंक आमी आयतीं सावया. रूपा
ससना ससना एकाच तळ्यात हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमे नावार्ता. हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसारक तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या सासनाक.